नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरटीएक्स गोवा आणि हांव साई दत्त कामत. स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप हाचेर आमी प्रोग्राम करत सद्याक आमी पाविल्ले आसात काणकोण आणि म्हजे बरोबर आसात काणकोण गव्हर्नमेंट ITIचे प्रिंसिपल सर अनीश गावडे. सर, वेलकम टू द शो. थँक्यू. आमी जेन्ना स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप म्हणून जेन्ना आमी ITIनी भोंवडी करतात, आज आमी सद्याक आतां काणकोण ITI कायले कडेन आसात. स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिपाचेर तुमचो ओवरऑल व्यू पॉयंट कितें आसा? स्किल डेव्हलपमेंट म्हणजे आम्ही ट्रेन मॅनपॉवर क्रिएट करता आणि जसे की आमच्या भारत देशान यूथ खूप आसा, अनएम्प्लॉयमेंट खूप आसा. सो सध्या स्किल्ड युथाची खूप गरज आसा. सो वी आर ट्रायंग टू प्रोवायड मॅक्झिमम स्किल्ड यूथ पॉवर टू इंडिया. तुम्ही जशें की उल्लेख केलो की मॅनपॉवर आमकां गरजेचो आसता. स्किल्ड मॅनपॉवर प्रत्येक आज इंडस्ट्रीक भितर जाय पडटा. तुमकां दिसता की स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिप हो प्रोग्राम खऱ्यांनीच ह्या पद्दतीन भुरग्यांक बरे भशेन मार्गदर्शन करून तांकां खऱ्यांनीच मदत करता, बरो एक स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करपाक इंडस्ट्रीक भितर आणि भुरग्याची स्किल वाडोवपाक? हय, कित्याक आतां आमच्या ITIचो भुरगो ट्रेन जाल्लो भुरगो आतां खंयचे भायर इंडस्ट्रीन गेलो जाल्यार ताका खूब स्कोप आसा. म्हणजे अशें तुका खंयचोच भुरगो मेळचो ना ITI पास आउट जाल्लो जो अनएम्प्लॉयड आसा. आनी आमी आतां खूब नवीन न्यू एज कोर्सीस हाडीत आसा. इंडियन गव्हर्मेंटान खूब नवीन स्किम्स हाडलेले आसा, लायक PM विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आनी गोवा गव्हर्मेंटान हाडिल्ली आसा चीफ मिनिस्टर कौशल्य पद स्कीम. सो हे स्किमी अंडर आमी शॉर्ट टर्म कोर्सीस करतात, लायक इन PM विश्वकर्मा जे ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन आसा, सो तांकां आमी 5 डे कोर्स दिता. तेतून ते मार्केटिंग कशें करप, म्हणजे तांचो बिझनेस कसो वाडप. म्हणजे दिस इज बेसिकली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अशें म्हणटात. हय हय, म्हणजे जे ऑलरेडी स्किल्ड लोक आसा पळय तांचो बिझनेस कसो वाडयतले, लायक कार्पेंटर, मागीर दर्जी आसा. लायक आमच्या काणकोणान आमी 110 दर्जी ट्रेन केल्ले आसा अंडर PM विश्वकर्मा, आनी आतां फुडें बॅची आमी कंटिन्यू करपाचे आसा. गोंयकार भुरग्यां म्हऱ्या जेन्ना वता तेन्ना ते म्हणटात की आमकां गव्हर्नमेंट जॉब जाय, पूण म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट ITI शिकतगीर स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रिनरशिपा अंडर ITI ट्रेंड जावन भायर सरतगीर म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपूण एक बरो एंटरप्रिनर जावपाक सुद्दां शकतले आणि सोदतलेय बी, हातूंत कांय दुबाव ना. कारण त्या पद्दतीन तशें शिक्षण तें म्हाका दिसता सारको तो कॅरिक्युलम आसा तो तयार केल्लो आसा. बरी गजाल आसा. पूण हें सगळें जर करतलो जाल्यार मेन जाय पडटा तें अवेरनेस. सो अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर तुमी काणकोण तालुक्या भितर कशे कितें स्टेप्स घेतले? आमी आमचे काणकोण ITI नेबरींग फिडर स्कूल्स आसा, आमी एवरी इयर बिफोर एडमिशन आमी थंय विजीट करता, तांकां कावन्सिलींग करता अबावट अवर कोर्सीस सगळे. आनी आमी ते फिडर स्कुलांक आमी इनवायट सुद्दां करता ITIन, आनी आमी आमचें फंक्शनींग कशें आसता सगळें दाखयता तांकां. सो ते आमकां खूब हेल्प जाता एडमिशन मेळपाक. आनी रिसंट इयर्सान काणकोण ITIचें एडमिशन बरें वाडलेलें आसा. म्हणजे लास्ट 10 इयर्स कंपेर करीत जाल्यार हे 2-3 वर्सां बरें एडमिशन जाल्लें आसा आनी भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. पयलीं अशें आयकुपाक येतालें की जेन्ना ITI म्हणलें की कोण तरी फक्त जे पळय शिक्षणाक तितलें बरें ना ते वता आनी ITI एडमिशन घेता. पूण हालीं ड्युरींग रिसेंट टायम्स तुमी जशें म्हणलें तशें फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमी पळयतात की बरे भुरगे सुद्दां ITIक वचून एडमिशन घेतात. हातूंत तुमकां हो जाल्लो बदल कित्या खातीर असो दिसता? आमचे माननीय प्रधानमंत्री आनी हातून बरें कंट्रिब्युशन केल्लें आसा. म्हणजे न्यू स्कीम हाडल्याच, प्लस आमकां म्हणजे न्यू टॅक्नॉलॉजी आमकां इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो बऱ्या पद्दतीन. हय हय हय. आनी आतां आमचे काणकोण ITIन हालींच आमी डिजिटल लँग्वेज लॅब सेटअप केल्लो आसा, जितून की भुरगे आतां फुडें इंटरव्यू दिता तेज्या खातीर तांकां प्रिपेर करपाक. प्लस आमी एक टिंकरिंग लॅब सेटअप केला, तितून खूब इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आसता. सो जी फिडर स्कूल्स येता कोण, सो तांकां भुरग्यांक तितून इंट्रस्ट हाडपाक ते खूब हेल्प जाता. सो तशें खूब गव्हर्मेंटान म्हणजे आमचे डायरेक्टर सरान सुद्दां खूब इनिशिएटीव घेतिल्ले आसा. सो मे बी दॅट इज द रिजन की भुरगे आतां इंट्रस्ट दाखोवपाक लागले. म्हणजे पयलीं सारकें म्हाका दिसता अवेरनेस जें आशिल्लें तें लोकां मेरेन पावनाशिल्लें, पूण आतां नवे प्रोग्राम्सा खातीर स्किमी खातीर तें अवेरनेसूय वाडटा आनी एक्झॅक्टली कितें करपाचें आनी स्कोप खंय तयार जाता हें प्रत्येकाक खबर आसता. पूण आमी जेन्ना स्कोप म्हणटात तेन्ना जर खंयच्या ITIक गरज आसता ती म्हणजे इनोव्हेशनाची. कारण
इनोव्हेशन थ्रू क्रिएटिव्हिटी म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो आसा तो प्रत्येक ITIक खुबशे जाण बरेच फॉलो करतात. तुमच्या ITIक अशे कशे इनोव्हेटिव्ह स्टेप जे तुम्ही कितें घेतलेले आसा किंवा अशे प्रोजेक्ट तयार केल्ले आसात? सध्या आमची नवीन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन फेजीन आसा. ऑलमोस्ट 60 इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज तुमचो डेव्हलपमेंट हय. सो 60% तेजें कन्स्ट्रक्शन काम जाल्लें आसा. सो ती एकदां स्टार्ट जाली की आमी न्यू एज कोर्सीस स्टार्ट करपाची लायक इलेक्ट्रीक व्हेकल मेकॅनीक ऑर ब्युटिशियन कॉस्मेटोलॉजी आमी इंट्रोड्यूस करपाचे चिंतला. तितून आमी सोलार टेक्निशियन सुद्दां एड करपाक सोदता. सो बाय नेक्स्ट इयर वी वील प्रपोज दोज ट्रेड्स इन अवर ITI. निमाणे कडेन वता आसतना एक शेवटचो प्रश्न. ह्यो ज्यो पळय चेंजीस इतल्यो पळय जाल्ले आसात त्यो स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप आमी म्हणटा आसतना ITIक सुद्दां ह्यो ज्यो पळय आमकां चेंजीस जावं त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं किंवा जावं त्यो क्रिएटिव्हिटी वायज जावं त्यो अवेरनेस आनी एडमिशन वायज जावं हाजेर तुमकां कशें कितें दिसता? वॉट इज द डिफरन्स एंड वाय इज दीस डिफरंट? ह्यो स्किम्स ऑर हे सगळे आमच्या ITIन हाडपाक आमचो डायरेक्टर सर श्री SS गांवकर यांचो मेन कॉन्ट्रिब्युशन आसा. प्लस सो आय लायक टू थँक हिम फॉर म्हणजे ह्यो स्कीम ITI पर्यंत पावोवपाक. केन्ना केन्ना अशें जाता की त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम काडटा बट त्यो स्टेट लेवल पावच ना. बट ते स्टेट गव्हर्मेंट जो डायरेक्टर उरता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता ती ब्रिंग इट एमॉंग द ऑल ITI. सो आमचो डायरेक्टर सरान आपूण जावन इनिशिएटीव घेवन ह्यो सगळ्यो स्किम्स बेगीचे बेगीन इम्प्लिमेंट जावचे हेजे खातीर खूब हार्ड वर्क केल्लो आसा. सो आय लायक टू थँक हिम फॉर दॅट एंड ऑल्सो अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हिज वॅल्युएबल कॉन्ट्रिब्युशन इन स्कील डेव्हलपमेंट. तुमकां दिसता हांचो दोगांयचो सामको म्हत्वाचो वांटो आसा म्हणून ह्यो सगळ्यो चेंजीस आज आमकां पळोवपाक मेळटात. आनी काणकोण ITIक तुमी तशें म्हणलें की आमी जेन्ना रावंड मारताले तेन्ना आमकां खुबश्यो नव्यो नव्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सो ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू एंड युअर स्टुडंट्स इन ITI गव्हर्मेंट ITI काणकोण. तर तुम्ही पळयलां आसतलें कशा पद्दतीन काणकोण ITI काणकोण गव्हर्मेंट ITI स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप हाजेर भर दियत फुडें वचत आसा. आनीक जशें प्रिंसिपल सर गावडे हांणी सांगलें की त्या पद्दतीन जशें डायरेक्टर सरान तांकां सांगलां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जशें काम दिलां ते करतात. आनी म्हणूनच खंय तरी काणकोणचे भुरगे आज ITIक शिक्षण घेवन स्किल्ड जावन मुखार वचून एक बरे नागरीक ह्या देशाचो जावपाक सोदतात. दॅट्स इट फ्रॉम साईदत्त कामत. पळयत रावात RDX गोवा.